पंचायतीक आता कोयराचो विलो लावंक तांचे कॅटेगरी प्रमाण 5, 7 आणि 9 लाख रुपये मेळटले म्हूण पंचायत मंत्री माविन उलयला। सध्या पंचायतीक 1 लाख मेळटा। रस्त्यार कोयर वडयल्ल्यांचेर एक्शन घेवंक पंचायत कायद्यात खंय दुरुस्ती करतले। दाबोळेच्या पंचाक घेवन तो सागांव वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांटार आयिल्लो। In the Esther years, they used to get only 1 lakh for management of garbage. All the 191 panchayats. We now have 3 category of panchayats. There is no panchayat, even small panchayats, which will get less than 5 lakhs annually to manage the garbage. Those which are near the townships, where there is more generation of garbage, they will get around 7 lakhs each. And those within the no-fly zone, like near the airport, where it needs really concerted effort and totally clean environment, we have increased the amount to 9 lakhs. So 5 lakhs, 7 lakhs and 9 lakhs is the slab, new slab which has been decided for the panchayats, which will come 1st April and they'll get the money. सारस 2018 पणजे उपरांत मडगांव जालें। भायल्या कलाकारांबरोबर गोंयच्या कलाकारांकूय उर्बा मेळची म्हणून आरडीएचो वर्सुकी उपक्रम सारसान सेल्फ हेल्प ग्रुपांक तांच्या उत्पादना खातीर एक मार्केट तयार करून दिला। उत्तर गोंया परस दक्षिण गोंयांत खंय अंदू बरो प्रतिसाद। 1 कोटी वयर बिझनेस जाला म्हूण आरडीए मंत्री जयेश साळगांवकर सांगता। लास्ट टाइम दिगंबर बाबान स्टेजी माचे वयल्यान म्हटलेलें की सारस आपण फर्स्ट टाइम साऊथ गोवा काढलो आणि सक्सेस करून दाखयलो म्हणून। साऊथ गोवा एक इकॉनॉमिक कॅपिटल म्हणटा आणि इकॉनॉमिक कॅपिटलान तसोच बिझनेसूय आमकां दिलो। कंपॅरेटिवली पणजे ज्या मानान आमी बिझनेस करताले, जो सेल टर्नओवर करताले, त्याच्याकून चड सेल साऊथ गोवान करून दाखयलो। पण ह्या वर्षीच्या नॉर्थ गोवा सारस फेरान सुद्धा इक्वली गुड परफॉर्म करून थंयचो सेल सुद्धा सरपास केलो आणि 120 पर्यंत 1 करोड 20 पर्यंत व्हरून दवरलो। तर आयज जेन्ना हांव आमची साऊथ गोवा पीडी कडेन उलयतालो तेन्ना साऊथ गोवा प्रोजेक्ट डायरेक्टरान सांगलें की वी हॅव डन मोर बिझनेस दॅन पेंजीम आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू मॅडम मीना कुलतेकर आणि सगळो स्टाफ। आयज त्यांचो भोवमान करपाची गरज असली। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।